दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम फ्लॉप जातली। स्कीम फुडें वचूच शकना। लोकांक हॉस्पिटलांत हारोवपाची मेकळीक दियात। सरकारी हॉस्पिटलांच्या माथ्यार स्कीम माननाकात। आदलो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सरकाराचेर चाळवलो। हेल्थ मिनिस्टर फ्रांसिसान आपल्या बरोबर डिबेटीक येवचो म्हूण विश्वजीतान ओपन चॅलेंज दिल्या। बीजेपी म्हणटा स्किमीचेर टिका करतल्यांनी पयलीं सारको अभ्यास करचो, नाजाल्यार विश्वजीता सारक्यांक ट्युशन दिवंक ते तयार आसात। स्कीम परफेक्ट आसा। 108 ची हांवें सेवा सुरू केली। कितें वायट केलें? तरेतरेचे गोष्टी, नवे नवे जे गोष्टी आसात ते आरोग्य क्षेत्रांत वेगळ्या तरेन गोंय राज्यांत लोकांक तेजो लाभ जावचो म्हणून आमी प्रयत्न केल्लो आसा। आनी ह्या लोकांनी कितें केलें गेले 4.5 वर्सांत एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंप्लीट करूंक पावले ना। साऊथ गोवाच्या लोकांचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक स्वप्न आसलें, ते स्वप्न तशेंच दवरलां ह्या लोकांनी। आनी ह्या लोकांनी आयज पर्यंत जुन्या हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट लोकांक दितात। आनी म्हाका एक सांगा, खाजगीकरण म्हणून म्हणटा हो, प्रायवेटायज न्हू, पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जे फ्लॅगशीप आनी जो टॉर्च बेरर आसा तो बाब नरेंद्र मोदी आसा, ते देशाचे प्रधानमंत्री आसा। ही एक गोष्ट ह्या प्रधानमंत्रीची म्हाका बरी लागता की पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीपचे ते चड भर दिता। म्हणजे हांवें हे सरकाराचेर भरपूर टिका केल्ली आसा। हे दीनदयाळ इन्शुरन्स स्कीम जी आसा, ही इन्शुरन्स स्कीम जो मंत्री आतां आयिल्लो वाळपय, हे फक्त लोकांचे दिवाळे उडोवपाक आयिल्ले आसा। हे काय आमच्या लोकां खातीर विकासाच्या दृश्टीन ही स्कीम जी आसा दीनदयाळ स्कीम ही पूर्णपणे फेलियर आहा आनी कशीच सुरू जावंक शकना आनी लोकांक तेजो कसलोच लाभ गावचो ना। जे कितें सोयी जाय, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, ज्या तरेची फेसिलिटी थंय उपलब्ध जावंक जाय ते ह्या हॉस्पिटलांत उपलब्ध ना। आनी म्हणूनच हांव टिका करत आयिल्लो आसा ह्या इन्शुरन्स स्किमीची, कित्याक लोकांक तुमी फोर्स करता ह्या हॉस्पिटलांत वचपाक जे खंय सोयी ना। म्हाका एक सांगा, तुमकां जर आयज 70 जर कोणाक कितें बरें ना जालो, काय विशय जालो मेडिक्लेमची, तुमी फोर्स करून तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजांत धाडटा। बीजेपी सरकारान 108 काबार केली, गोवा मेडिकल कॉलेजाचो सत्यानाश केलो आनी छाती टोकून सांगता की आमी कार्डिओथोरॅसिक चालू केला, पण ते कार्डिओथोरॅसिक जे चालू केला ते फेल जाल्ले आसा। तुम्ही बाकी प्रायवेट हॉस्पिटलांत मेडिक्लेमान बी इन्वॉल्व करूंक जाय। आतां म्हणटा की आमी प्रायवेट हॉस्पिटल कडेन आतां चर्चा करतले, आतां चर्चा करून फायदो ना। आनी म्हणूनच हांव मागता सरकार कडेन की ती स्कीम तुमी आदी फाटी घ्या आनी परत रिलॉन्च करा। लोकांच्या जिवना वांगडा खेळ खेळटा हो फ्रांसीस डिसोझा योग्य आरोग्य मंत्री न्हू, आनी बीजेपी सरकार हे दीनदयाळ स्कीमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक अक्षरशः फसयतात। वराचो डिबेटाक यो म्हणून हांव तेज्या वांगडा डिबेटाक बसता आनी तेजे सगळे हांव जे सगळे पॉयंट्स जे आहा, जे पॉयंटार तो फेल जाला ते तेजे कडेन नजरेक हाडून दितात। आरोग्य मंत्री हो फक्त फीत कापपाक भोंवता आनी हो मंत्री कितें सांगता? ह्या मंत्री खबर तरी आहा की गोवा मेडिकल कॉलेजान लोकांक ऑपरेशना खातीर सगळे सामान भायरचे हाडचे पडटा। तेजे कडेन चर्चा करपाक जाय काय एक वराचो डिबेट प्रुडंट मिडिया आसूं दी, हांव तयार आहा। ताका यो म्हणून सांग, हांव बी येता आनी ताका डॉक्टर बी हाड म्हणून सांग, प्रायवेट सेक्टराचे आनी गव्हर्मेंट डॉक्टर। दीनदयाळ इन्शुरन्स स्किमीचो विरोधकांनी बरो अभ्यास करचो, नाजाल्यार आमी ट्युशन दिवंक तयार आसा अशें भाजपा फुडाऱ्यांनी स्किमीक विरोध करतल्यांक सांखळे केंद्र उक्तावण सुवाळ्याक म्हटलें। टीव्ही ऑन केली, टीव्ही ऑन करता म्हणल्यार एक स्वताक ओवर स्मार्ट जे आमी म्हणटा तसो एक तुमचो शेजारचो आमदार म्हाका टीव्हीचेर दिसलो। बेश्टे फावंडेशन स्टोन घातले जाल्यार तें काम तुज्या बापायन केलां अशें जायना। स्किमी बद्दल सगळी एक फॉल्स म्हायती दिवप चल्ल्या। वाळपयच्या 15 वर्सां रेजिडन्स सर्टिफिकेट लागता, 3 वर्सांनी। तुका जर रुल्स खबर ना जाल्यार बेश्ट्यो भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराचेर किंवा ह्या स्किमीचेर टिका करनाका। तुका जर ट्युशन जाय जाल्यार आमी बऱ्या पैकी तुका ट्युशन क्लासीसूय दिता। हेज्या पयलीं असो डेव्हलपमेंट जाल्लो काय कितें? हाज्या पयलीं रवींद्र भवना सारकी वास्तू बी जाल्ली काय कितें? हाज्या पयलीं आमचें हॉस्पिटल कंप्लीट कित्याक जायनाशिल्लें? हाज्या पयलीं आमचे रोड्स इतके बरे कित्याक जावनाशिल्ले? काँग्रेसचो मोठो नेतो तेणें म्हटलें स्कॅम। अजून पासून जेलाक पैसो दिवंक ना, अजून पासून इन्शुरन्साचो प्रिमियमूय भरूंक ना। हे सगळे 15 ऑगस्टाच्या नंतर जातले म्हणटकूच तेंका स्कॅम काय दिसलें ते कळूंक ना म्हाका। दीनदयाळ इन्शुरन्स स्किमीचें फोंडा रजिस्ट्रेशन सेंटर मंगळारा उक्तें जालें। आनी म्हाका खात्री आसा की जे जे हॉस्पिटलां हांगा नेमियार करतले त्या सगळ्या हॉस्पिटलांतली सर्वीस जी आसा ही अत्यंत बरी मेळटली। आज अंत्रुज म्हालांत जी गोंयच्या वाठारांत स्वास्थ्य विमा येवजण चालू जाली, म्हाका दिशिल्लें हांव पावता की ना, पूण ज्याच्या नांवार तें बरयल्लें आसता तें केन्नाच चुकना। हांव काल नाशिल्लो आनी आज येवपा नाशिल्लो, पूण काल राती पावलो आनी सकाळीं फुडें म्हाका
निमंत्रण पत्रिका हातार पडली आणि खरेंच जे मनात आसा ते गोष्टी करता. आरोग्यम धनसंपदा म्हणून एक आधार कार्ड कॉपी जी आमची आसा, आधार कार्ड इज द बेसिस ऑफ दीस फॉर्म. सगळ्यांनी आपली आधार कार्ड कॉपी घेवन हो फॉर्म भरचो. आधाराचेर जशें आपलें नांव आसता तशेंच त्याच पद्दतीन सगळीं फॉर्मां भरचीं. जशें सरान म्हणलें तशें की प्रत्येकान सायन मारपाची गरजेची आसता आनी ब्लॅक इंकान हे फॉर्म भरचें. ब्लू पेन कृपा करून यूज करचें न्ही. ब्लॅक इंकान जर हें भरत जाल्यार बरें जातलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. केपेचो डेप्युटी कलेक्टर पेडामळ केपेची बेकायदेशीर घरां मोडपाक सोदता. ताणें 28 फामिलींक घरां मोडपाच्यो नोटीसी काडल्यात. लोक म्हणटात तांचे कडेन लायटीची बिलां, नळाची बिलां, आधार कार्ड सगळें आसा, जमनीचे डॉक्युमेंट ना. घरां बेकायदेशीर ते तांकांय खबर. त्रासान घरां वयर काडल्यात ती खंय मोडची न्ही. फायन भरपाची तांची तयारी. हे केपेचे पेडामळ ह्या वाठारांत सुमार 100 घरां आसात. ती सगळी खंय बेकायदेशीर. तातले 28 घरांक डेप्युटी कलेक्टराच्यो नोटीसी आयल्यात. हमको पेपर में डेली आता है. कलेक्टर भी हमको अभी नोटिस दिया है कि 10 तारीख को आके मिलो, ये तुम्हारा इलीगल है, वो है ये बोल के. हमको इलीगल है वो क्या है हमको कुछ पता नहीं है. हम लोग अभी बांध के 10-12 साल है. हमारा लाइट पाया है, लाइट का बिल भी है, लाइट का पानी का बिल है. हम सब एक फैमिली के सर का सब लोग रहते हैं इधर. कितना फैमिली है? कितना फैमिली है? फैमिली एक बोला तो एक 100 घर है. 100 घर के ऊपर ही है, ज़्यादा ही है. 110 घर है. इतना बड़ा फैमिली है इधर. किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया हमको पता नहीं. हमको क्या पेपर है तुम्हारा लेके आओ बोल के बोला. अगर हमारा पेपर रहता, हमारा पेपर कुछ नहीं है. हम क्या गरीब लोग हैं सब. अब जितना पहला झोपड़ी पट्टी वो सब बांध के था. अभी जैसा थोड़ा लोग भाई लोग जिसका बच्चा बड़ा हो के थोड़ा कमा के दिया तो उस हिसाब से घर बांध के रहा है. अभी हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, ये हमारा इतना सबका फैमिली तोड़ो मत, सबको निराश मत करो, सबका दिल मत दुखाओ. हमको कुछ फाइन है, हमारा सजा है. अभी एक घर पे जो सजा है हमारा फाइन है घर का, जो हम वो हिसाब से आप जो बोलेंगे हम वो हिसाब से भरेंगे. हमको इंस्टॉलमेंट देंगे, गवर्नमेंट हमको इंस्टॉलमेंट देगी, वो हिसाब से हम पैसा फारिग करेंगे. वोटिंग कार्ड है हमारा, लाइट बिल है हमारा, पानी का बिल है हमारा, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है. अभी जब दिन गए तो सीजन का कार्ड भी आता. हम लोग बहुत मजबूर है. अब इसके ऊपर तुम्हारी मर्जी, हम लोग को बचाना या रास्ते पे सटना. तो हमको ये नोटिस वगैरह आने के बाद में हमको बहुत परेशान हो गए हम लोग. हम मामलेदार से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको लाइट और पानी जैसा आया और इतने साल से हम रहे इधर, तो इस हिसाब से हमको हाउस टैक्स वगैरह बिठा के दिया तो गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा है. पिछले 10 साल से भी 11 साल हो गए अभी हम यहाँ रह रहे हैं. अभी गवर्नमेंट से नोटिस आ रही है कि आप ये सब इलीगल है बांध के करके. ठीक है, हम मानते हैं कि हमारा ऐसा है, मतलब हमको और रास्ता बता दो कि क्या आगे क्या करना है. जो भी गवर्नमेंट का फाइन होगा हम चुका देंगे. उन्हीं के जो वो लीगल बताते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं उसी रास्ते से हम चलेंगे. आता आमी इतली 15-16 वर्सां जाली रावपा लागल्यात. आतां आमगे भुरगीं ल्हान आसला हांगा जाली व्हड जाली आतां हांगाच्यान. आतां आमी हूं वचपाची, आसलेले नासलेले सगळे घालून आमी घर बांदला. आतां रस्त्यार उडयला आमी हूं वचपाची, तुमी सांगा. डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा लोकांची बाजू आयकून कितें ती एक्शन घेतले. मामलेदार ऑफ केपें has reported me that some illegal constructions have been done at Komdar land at Shiroi. So accordingly, I have taken the cognizance under Land Revenue Code 1968, and I have issued the show cause notices to these people. So if now they have to show cause, why action should not be initiated against them under Section 33 of Goa Daman and Diu Land Revenue Code 1968, and they have to produce before me all the documents, whatever permissions they have obtained from the my office for conversion of the land and other departments, town and country planning or municipality. And they will produce all these documents and I will examine these documents, and after doing the inquiry in the matter as required under the law, I will pass the order. 10 जुनाक केप्यां डेप्युटी कलेक्टराच्या कचेरेन तांच्यो केशी येतल्यो. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. दीनदयाळ इन्शुरन्स स्किमीची बुधवारा वाळपय आनी दिवचले रजिस्ट्रेशन सेंटरां उक्ती जाली. हेल्थ मिनिस्टर फ्रांसिस डिसोजा म्हणटा स्किमीची कार्डां ऑगस्ट 15 पयलीं तयार आसूंक जाय. स्कीम 15 ऑगस्टा सावन चालू जाता. गोंया भायल्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांकूय स्किमीत घेतल्यात म्हूण फ्रांसिस उलयलो.
खाजगी हॉस्पिटलां आहा, प्रायवेट हॉस्पिटलां आहा आनी सरकारी हॉस्पिटलां आहा. गोंयची हॉस्पिटलां आहा आनी गोंया भायलीं हॉस्पिटलां आहा. समज तूं मुंबय सीक पडलो, मुंबयची हॉस्पिटलां आसतलीं. बँगलोर सीक पडलो बँगलोरची हॉस्पिटलां आसतलीं. दिल्ली सीक पडल्यार दिल्लीची हॉस्पिटलां आसतलीं. ही हॉस्पिटलां कोण थारायता? ही हॉस्पिटलां सरकार आमची इन्शुरन्स कंपनी आहा, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स, ती थारायता. म्हणजे त्या हॉस्पिटलांनी इतके भशेन सुविधा जर आसत जाल्यार ती एम्पॅनल जातली. म्हणजे एम्पॅनलमेंट जें आसता हॉस्पिटलांचें ते इन्शुरन्स कंपनी थारायता, आमी थारायना. पेमेंट इन्शुरन्स कंपनी थारायतली. प्रत्येक कुटुंबान जेन्ना सीक पडटा, आजारी जाता आनी हॉस्पिटलान वयता तेन्ना आपलें कार्ड दाखोवपाचें आनी कार्डानसून पयशे भायर सरतले. हितून कॅश ट्रान्झॅक्शन कांय ना. दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्किमीची आतां मेरेन पेडण्यां, दिवचले, पणजे, चिखले आनी सांखळे अशी 5 रेजिस्ट्रेशन सेंटरां उक्ती जाल्यात. दिवचले सेंटराच्या उक्तावणाक थंयचो आमदार नरेश सावळ आशिल्लो. आतां दत्तप्रसाद सांगता तसो समजा भायल्या स्टेटींतल्यान एक समजा जर बायल लग्न जावन आयली, गोंयान समजा आयली, गोंयान लग्न जाली जाल्यार तिका 3 वर्सां जावची पडटा गृह आधार मेळटलो जाल्यार. 3 वर्सां लागचे पडटा, जावची पडटा आनी 3 वर्सां जातकूच तिका गृह आधार मेळटा. आनी ही जर सेवा मेळपाक जाय जाल्यार ताका 5 वर्सां रावता. आनी एकदां गृह आधार मेळ्ळो काय ताका गृह आधार मेळपाक लागलो काय रेशन कार्डाचेर पयलें नांव तिचें येता. आतां समजा ही 3 वर्सां आनी 5 वर्सां ह्या मदीं समजा जर योगायोगान चुकून बाय बॅड लक समजा अशें कितें जालें जाल्यार तिका बॉडीक मेळचें ना. हे तुम्ही लक्षात घेवचें पडटलें. आरोग्य मंत्री फ्रांसिसान सावळाच्या मुद्द्याक ही जाप दिली. नरेश सावळान विशय काडला तो पयलीं घेता. आतां दत्तप्रसादान सांगलेलें गांवा भायली बायल जर हाडली तिका स्कीम लागू जातली, कांय भंय ना. हो स्थानीक हाडलो की जालो. आनी स्कीम सगळे गोंयकारांक येयली. सगळे गोंयकार म्हणजे 15 लाख गोंयकार सगळ्यांक ती गोंयान 5 वर्सां रावता पळय तितके लोकांक 5 वर्सां पासून कसलेंय कार्ड, रेशन कार्ड दाखय येता, आधार कार्ड दाखय येता, तुजे इलेक्शन कार्ड दाखय येता, ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखय येता, पासपोर्ट दाखय येता, कितें दाखयता 5 वर्सां रावता म्हणून. त्या स्किमी लागू घटक राज्य दिवसाक आमी ती लॉन्च केल्या, म्हणजे अनाउन्स केल्या. 15 ऑगस्ट पासून आमी सगळीं फॉर्मां भरून कार्डां तयार करपाक जाय. मागीर ती स्कीम लागू जातली. 12 तालुक्यांनी मेळोन सरकार वट्ट 17 रेजिस्ट्रेशन सेंटरां उगडपाचो आसा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेवया एक विराम.